गोंयच्या प्रशासनात कोंकणी भाशेचो चड उपेग करपाक जाय। माय भाशेंतल्यान व्यवहार जावप म्हत्वाचें अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलां। कोंकणी भाशेची उदरगत जावची म्हण राज्य सरकारान KG to PG मेरेन कोंकणी भाशेंतल्यान अभ्यासक्रम सुरू केल्या अशी म्हायती ताणें दिली। कोंकणीची आनिकूय उदरगत जावची आनी ती जावपाची सद्या गरज आसा। ह्या खातीर कोंकणी खातीर काम करपी संस्थांचो वावर म्हत्वाचो थारता। कोंकणींतल्यान चड प्रमाणांत साहित्य निर्मिती जावची अशें मुख्यमंत्री म्हणलां। प्रत्येकान आपल्या माय भाशेचो अभिमान बाळगपाक जाय अशें मुख्यमंत्री म्हणटा। गोंय राज्य हे भाशेच्या आधाराचेर जाल्लें राज्य आसा आनी कोंकणी भाशेक राज्यभाशेचो दर्जो दिल्या उपरांतूच आमकां घटक राज्य हें मेळ्ळें। कोंकणीची उदरगत जावपी आमच्यो वेगवेगळ्यो संस्था आसतल्यो आमी KG to PG हें शिक्षण गोंयांत सुरवातेक केलें। अजुनूय बी आमकां कोंकणीची उदरगत जावप हें गरजेचें आसा। मागीर कोंकणी भाशा मंडळ आसतलें, गोवा युनिवर्सिटी आसतलें, आमचे कोंकणी सेवा केंद्र आसतलीं किंवा कोंकणी अकादेमी आसतली, हे सगळ्यांनी मेळून वेगवेगळ्या पद्दतीचो जो प्रयत्न चलयला अशाच पद्दतीन साहित्य निर्मिती आसतली किंवा आमच्या एडमिनिस्ट्रेटिव्हान आमकां डिजिटल लँग्वेज आमकां फुडें येवपाची गरज आसतली।